मंगलम। गोकर्ण पर्तगाळ मठाक 550 वर्सां पूर्ण जाता। त्या निमित्यान हांगा 28 तारखेक भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येतात। श्रीरामाचो जो एक एशियांतलो सगळ्यांत उंच असो स्टॅच्यू जो आज उबारिल्लो आसा ताचें उक्तावण हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांतल्यान जाता आनी एक अत्यंत बरो कार्यक्रम 10 दीस ह्या मठान जावपाचो आसा। सगळे मठाची आज काम जे मठान जालां तें पळयलें जाल्यार अत्यंत इतिहासा भितर हो मठ एक प्रसिद्ध मठ म्हणून आख्खे देशांत जातलो अशी म्हाका खात्री आसा। स्वामीजीन जे पद्दतीन काम करून घेतलां ह्या मठाचें हें युनीक अशें काम आसा। हांव स्वामीजीच्या सगळ्या भक्तगणांक मागतां तांणी ह्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन हजर रावचें। अत्यंत बरे बरे कार्यक्रम आसा, हवनां आसात, त्या भायर कल्चरल प्रोग्राम्स आसा, त्या भायर वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या निमित्यान हांगा जावपाचे आसात। स्वामीजीचे भक्तगण संपूर्ण देशांत वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात। त्या सगळ्या कडेन मागता की तांणी ह्या 550 वर्सां जो सोहळा आसा ताचे खातीर मुद्दम ह्या मठाक भेट दिवची। मठ कशे पद्दतीन उबो जाला, नवें रूप मठान घेतलां तें तांणी स्वता पळोवचें आनी परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीचे आशिर्वाद घेवचे अशें लोकां कडेन हांव प्रामाणीकपणान विनंती करतां।